गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर गोंयांत तशेंच गोंया भायर कितें घडलें ताचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं या डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावसाचे कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आसा? गोंयान कोळसू नाका हांच्यांनी काल मडगांवां एक सभा घेतली आनी गोंयान जो कोळसो येता ताचेर पुरायपणान बंदी घालपाची मागणी केली। हे फाटभुंयेर आयज सीएमान अशें सांगलें की गोंयान कोळशाची हाताळणी खंयच वाडूंक ना, हेज्यान फुडें सुद्दां कोळशाची हाताळणी वाडोवचें ना। काल जी सभा घेतली तांच्यांनी खंयच्या संदर्भान जी सभा घेतली ते कळपाक मार्ग ना, कित्याक आतां जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या आनी हे फाटभुंयेर सगळ्यांक एकठांय हाडपाच्या हेतान ही सभा आशिल्ली काय कितें असो प्रस्न सीएमान उपरासला। दुसरी म्हत्वाची एक बातमी अशी की इफ्फी आतां 20 तारखेच्यान सुरू जावपाच्या इफ्फीन गोंयचे कार्नवाल आनी जे शिगम्याचे फ्लोट आहात ते खंय त्या फ्लोटांची परेड जातली अशी म्हणून एक बातमी आशिल्ली, पूण ही बातमी चुकीची आसा। ह्या इफ्फीच्या उक्तावण सोहळ्यात कार्नवाल आनी शिगम्याचे फ्लोट आसचे ना। जे फ्लोट आसतले 26 फ्लोट ते सगळेच्या सगळे फ्लोट सिनेमांच्या रिलेटेड आसतले आनी फिडे वर्ल्ड कपाक लागून जी इफ्फीचे उक्तावण सोहळो मेळके सुवातेर करिना जाल्यार फाटले फावट जे इफ्फीचे डायरेक्टर आशिल्ले तांच्यांनी एक सुचोवणी केल्ली की इफ्फीचो उक्तावण सोहळो मेकळे सुवातेर करचो। सो तांची सुचोवणी विचारांत घेवन हो जो उक्तावण सोहळो आसा तो मेकळे सुवातेर करतात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळयात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या ऐश्वर्या कडेन। गोंयान दिसान दीस चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। फातोड्या एक बांगडाचे दुकान चोरांनी फोडपाचो यत्न केल्लो आनी जेन्ना ते दुकानदाराक कळटा तेन्ना तेणे पुलिशेक कळीत केलें। पुलिसांनी घडणूक थंय वचून तो चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो, पण तांचो जो चोरांचो जो यत्न आसा तो फसलेलो आसा आनी ते जे चोर आसा तेंचे CCTV कॅमेरात ते कैदूय जाल्ले आसा, तेंची इमेज आहा ती। ही जी बातमी एमपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळय। दुसरी जी बातमी म्हणजे फाटल्या 4 दिसा सावन दिवचलकारांचें नांव सुकिल्लें आसा। म्हणजे 2-3 दीस पयलीं तांकां तेंची जी पायपलायन आहा ती दुसरे कडेन व्हरतले म्हणून थंयसरलें काम सुरू आशिल्लें। मात 4 दीस जाले तरी हेजें काम आहा तें पुराय जावंक ना। ताका लागून पुराय दिवचल जो माल आहा तांकां उदका लागून खूब त्रास होवचे पडले। उपरांत तेंच्यांनी जेन्ना आवाज उठयलो तेन्ना तांकां आश्वासन दिलें की आयज मेरेन उदकाचो जो प्रश्न आहा तो सुटावो जातलो म्हणून। तिसरी जी बातमी ती म्हणजे की पुराय कला अकादमीची पळोवणी करतलो तशेंच सगळ्या कलाकारांक विश्वासान घेवन निर्णय घेतलो अशें जे आश्वासन आहा त्या चंद्रकांत कवळेकर जो आयजूच जाणें अकादमीच्या अध्यक्ष पदाचो ताबो घेतिल्लो आसा ताणें हें आश्वासन दिलें आसा। ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुवें सेंपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कोर्टाली एक लेक आतां जुवारी लेक आनी त्या वाठारांतली जमीन आसा ती सेटलमेंट झोनांत बदलपाचो जो जुवारी कंपनीचो विचार आसा आनी हाका लागून कोठ्ठाळेचो जो आमदार आसा आंतोन वाज तांणी हुस्को उक्तायला आनी पर्यावरणाक हानी जावपाक शकता देखून ह्यो जो जुवारी लेक आसा तो वेटलँड म्हणून प्रोटेक्टेड करचो अशी मागणी तांणी केलेली आसा। फुडली अपडेट आमी घेवपा खातीर या ऐश्वर्या केरकरा कडेन। आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुजा नायकान दिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर अहवाल मागून घेतलो। तिणें कोणाची नांवां घेतिल्ली आसात जाल्यार तांकां आफोवन हाडून तांची चवकशी जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। तशेंच ह्याच प्रकरणांत मंत्री सुदिनानूय आपलें मत मांडिल्लें आसा। ताच्या म्हणणे प्रमाण मंत्री सुदिना खंय पुजाचेर मात्तूय विश्वास ना। ह्या प्रकरणांतल्यान स्वताक वांटोवपा खातीर पुजा दुसऱ्यांची नांवां घेता वा दुसऱ्यांक टार्गेट करता अशें मंत्री सुदिनाचें म्हणणें आसा। तशेंच फोण्या जॉब केस कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची आनी एक केस आशिल्ली ती पुलिसेन त्याचे सारकें इन्वेस्टिगेशन केलें ना अशें मंत्री सुदिनान सांगिल्लें आसा। देखून ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात।
आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोवा डेरीच्या जे कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आयच्यान म्हटल्यार संपार वचपाचें थारायिल्लें. कंपनीन कालूच एस्मा लागू केल्ल्यान तेंच्यांनी जो संप आसा तो फाटीं घेतलेलो आसा. आतां तुमकां हे सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्या ते तुमी सताच्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव उत्तेजा गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.